डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी लोकशायेचेर एक कविता बरयल्या। ते कवितेच्यो पयल्यो 4 बळी अश्यो आसात। पांडुलो पाडो गोंदूच्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतूच्या आड्याक। पांडुलो पाडो गोंदूच्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतूच्या आड्याक, लाद्रूच्या शेतांत पेद्रूची गाय ही लोकशाय। आता हे लोकशायेचें कवीन केल्लें वर्णन। ही कविता रचल्यार खूब वर्सां जालीं। खरें म्हळ्यार ह्या मदले काळांत आमची ती लोकशाय सुदरूंक जाय आशिल्ली। ती लोकशाय मॅच्युअर जावंक जाय आशिल्ली, परिपक्व जावंक जाय आशिल्ली। तशें घडूंक ना। आनी तशें घडूंक नाशिल्ल्यान आमच्या एकंदर राजकी वातावरणाचेर, राजकी जिविताचेर खूब वायट परिणाम जाला आनी जायत आसा। पोरूं वर्सा सरकारान गोंयचे मुक्तीची 60 मनयली आनी ते खातीर तांचे नदरेन उत्सव केलो। ह्या उत्सवाक केंद्र सरकारान 300 कोटी रुपया दिवपाचे केल्यात अशें गोंय सरकारान सांगिल्लें। खरेंच ते 300 कोटी रुपया सरकारा कडेन पावले जाल्यार तातूंतले कितले कोटी रुपया ह्या उत्सवाचेर खर्च जाले आनी ते कसले कार्यावळींचेर खर्च जाले ह्या संबंदान गोंय सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवंक ना। पूण एक निश्चितपणान सांगूंक जाता की 300 कोटी वा तातूंतले थोडे उणे जे खर्चल्यात तांचो धुंवर जावन गेला। धुंवर जावन गेला अशें हांव म्हणटा ताचें कारण अशें की गोंय मुक्ती आयच्या आनी फाल्यांची पिळग्यांक सारकी कळची, दोळ्यांक कितेंय तरी दिश्टी पडचें वा उरचें त्या संबंदान अशें कांयच निर्माण जावंक ना। गोंयची मुक्ती आनी ऑपरेशन विजय हांचो उगडास घडोवपा सारकें एक ल्हानशें म्युजियम ह्या 300 कोटी मदल्या फकत 100 कोटी भितर बरें जावंक शकतालें। गोंयच्या मुक्तीचो इतिहास अजून ऑथेंटीकपणान बरयल्लो मेळना। सरकाराच्यान तो ऑथेंटीक इतिहास बरोवन घेवन ग्रंथाच्या रुपान प्रकाशीत करूं येतालो, जाचो उपयोग फुडले पिळग्यांक जातलो आशिल्लो। तें घडूंक ना। देखून म्हणटा की जो पयसो खर्चला ताजो फकत धुंवर जावन गेला।